20 मंगळार जुनाची 17 तारीख 2025. पहिले वाचप सांब पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप अध्याय 8 वोळ 1 तावन 9 पर्यंत. भावा भयणीनो, मासेदोनियाच्या पवित्र सभांक देवान दिल्ले कुरपे देण्या विशांत तुमकां कळीत आसा जय म्हूण म्हजी अपेक्षा. तांकां पारखूंक म्हणून आयिल्ल्या संकश्टा मदें तांणी दाखयलेलो तो अपरिमीत संतोष भोव दुर्बळी तरी तांणी दिल्लें उदार दान एक भंडारस जावंक पावलां. आपआपले तांकी प्रमाणे आनी तांकी वर्ते पर्यंत आनी आपले स्वंत खुशेन देवाच्या लोकाची सेवा करच्या कामांत आपणाक भागीदार करी जय म्हूण त्यो सभा आमचे लागीं परातून मागतल्यो. आनी आमी चिंतूंक लेगून नातले तितले तांणी केलें. पयलें आपणाक देवाचे साखरेक तांणी संपूर्ण दिली आनी उपरांत देवाचे कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक ती लागली. त्या पासत ती तान येदोळूस तुमचे मदें सुरू केल्लें तें दान धर्माचें काम ताणेंच वचून पोंताक पावयजय म्हणून हांवें ताका बोळ केला. सर्व संगतींनी जशीं तुमी पयलीं म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयल्ल्या माये मोगान तशेंच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. हें हांवें सांगलेलें एक फर्माण म्हणून तुमी चिंती नाकात. हेरांचे उमेदी विशांत उलोवन तुमचो मोगी तेस कालितीसो म्हूण रुजू करचो म्हजो उद्देश. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 144 2 5 तावन 6 7 8 तावन 9. श्लोक आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. म्हज्या जिवांत उस्वास आसासर सर्वेस्पराक हांव वाकणतलों. सगळ्या म्हज्या जिवितांत गितांनी देवाची स्तुती गातलो. श्लोक आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. जासो आदार जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला आकाश, पृथ्वी आनी दर्यो आनी ह्या तिनायन ती आसा ते सगळे. श्लोक आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोड दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. केद्यांचो संकली तो तुटोवन उडयता. श्लोक आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उघडता. बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तोच सांबाळता. श्लोक आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. उद्गार आलेलुया आलेलुया. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वोळ 43 तावन 48 पर्यंत. जेजू आपल्या आशिसा लागीं म्हणालो, अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितलें सुंकागारी करतात न्ही.
तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां परस कितें वर्तें तुमी केल्ल्या पर्यंत जालें? अनभावार्थी लागून तितलें करतात न्ही? तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर्व बरी. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता आमच्या काळजाची विशालता सडोवंक उलो दिता. जेजू सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. हें आमकां असाध्य म्हणून दिसूंक पुरो, पूण जेजू असाध्य आसलें आमकां करूंक म्हण केदेंच सांगना. ताणें कुर्सार तावन सर्वांक मोग आनी भोगसाणें वांटलें. देवाचो मोग बऱ्यांतय आनी खोट्यांतय एकच मापान परगट जाता. जेजू आमी ताची देख घेवन ताचे सारकें आमी संवसारांत मोग वांटिचे म्हूण आशेता. दुस्मनाचो मोग करचो म्हळ्यार तांच्या वायट करणेक सहकार दिवचो म्हूण न्ही. फारीकपणा बदलाक मोग, दयाळाय, भोगसाणें दाखोवन तांचे तें बदलावन हाडची. हें एक मिसांव. जेजू विचारता, तुजो मोग करतल्यांचो मात्र तुवें मोग केल्यार कितें फायदो? नीज मोग कितेंच पाटी आशेना. नीज मोग म्हळ्यार जेजू सारकें जावचें. कश्टांत आसलेल्यांक मोग दाखोवंक म्हाका साध्य आसा गी. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार देवाच्या अपरिमीत मोगाक आमची काळजां उक्तीं करचीं आनी हो मोग हेरांतय वांटून घेवचो.